वाळपय हॉस्पिटलांतल्या म्हायतीनुसार माकडताप दुयेंतींची संख्या 48 पावल्या। जानेवारी पासून आतां मेरेन 210 जाणांची रक्त तपासणी जाल्या। तातूंत 48 जाणांक माकडताप जाल्ल्याचें निष्पन्न जालां। गेल्या 15 दिसां आदीं माकडतापान केरी शिरोली भागांत तकली वयर काडल्या। आतां परत एकदां हिवरे गांवांत माकडांक मरण येवपाचे प्रकार वाडल्यात। बिरेस्तारा आनीक एक माकडतापाचो दुयेंती सांपडला। ताका लागून थळाव्यां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या। बिरेस्तारा म्हादय अभयारण्यांत कर्मचाऱ्यांनी मेल्ले माकडांक सोदपाक मोहीम घेतिल्ली। तेन्ना म्हादय अभयारण्यांत कर्मचाऱ्यांक एक मेल्लो माकड सांपडलो। मेल्ल्या माकडांक जाता तितले बेगीन उजो लावप गरजेचें आसा आनी ताचे खातीर लोकांनी सहकार्य करचें अशें म्हादय अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी मागलां। वाळपय हॉस्पिटलां मार्फत वेगवेगळ्या भागांत परत एकदां इंजेक्शनां दिवपाक सुरवात करतले। 21 मार्चा सावन लसीकरण मोहीम। ह्या मोहिमेची सुरवात माऊस ग्रामपंचायत वाठारांतल्यान जातली। 22 वेर कोडाळ, 23 वेर हिवरेम आनी 24 वेर गोळावली ह्या गांवांनी ही मोहीम राबयतले अशी माहिती आरोग्य खात्यान दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।